हांव हरिश्चंद्र कोलकार आज सकाळी हांगा डेमोलिश आसा म्हण न्यूज मेळ्ळी आनी आमी हांगा आयले. आगोंद जवळ जवळ 10 वरांचेर हें स्टार्ट जालें. सकाळ फुडें आगोंदा चर्ची कडेन सगळे पुलीस एकठांय जाल्या फुडें तेजे हें मेळ्ळे नंतर हांव हांगा आयलो, गडबडीन आयलो. तर 10 वरांचेर कळ्ळें आगोंदा 33 घरांचें डेमोलिश आसा म्हणून. स्ट्रक्चर्स 33 33 बेकायदेशीर ते हेजी किनारा नियमन व्यवस्थापन विभागातर्फे बेकायदेशीर बांदकामाचे डेमोलिश आसा. डेमोलिश आसा 10 जालीं 11 जालीं. पोलीस फोर्स आयलो. पोलीस फोर्स आयलो तेजे नंतर हे आयले काणकोणचे आमचे मामलेदार आयले, जॉयंट मामलेदार, आनी CR जडाचे सगळ्यांक लेट पावलो. आनी मागीर तो बेगीन फायली घेवन आयलो आनीक 33 घरांचे सांगपाक सांगना जालो पयलीं कितले घरांचे सांगना जालो. आमी 33 म्हणून सांगलो. मागीर 33 घरां डेमोलिश आहा आनी तातूंतले 2 घरां कोणी हें केला कोर्टान आसा. एक 5 घरांचे हें आसा, बाकीचीं घरां उडयतले म्हणून. जाल्यार आयले 10-11 हांगा पावचे पर्यंत 12 जालीं. 2 स्ट्रक्चरां उडयल्लीं, फक्त 2 स्ट्रक्चरां उडयलीं आनी बाकीचे थोडेशे स्ट्रक्चरांनी बारीक बारीक जे आशिल्ले तेंच्यांनी आपली काडून उडयली. आनी एक घराचें एक मोठें बेकायदेशीर बांदकाम आशिल्लें पळय, त्या बांदकामाक हे फाटी फुडें हें जावन हेंच दिनात, डिसायड करनात मोडपाचें काय ना म्हणटा डिसायड करनात. पूण लास्ट मागीर कोर्टाची नोटीस हाडटा, हें करता, तेका डिले केलो आनी जेवणाक गेले. आनी जेवणा नंतर परत आयले थोडीशीं हें करून. आतां शुक्राराक ते येवपाचें खंय परत. पूण हें सगळें वेळ काडून धोरण आनीक हो कोर्टाचो अवमान हो म्हज्या अंदाजान हो कोर्टाचो अवमान. कारण कितें दोळ्याक उदक लावपा खातीर त्या डेमोलिश करपा आयल्यात. आज डेमोलिश फक्त 2-3 घरां हेजी डेमोलिश जाल्या, बाकीच्या थोड्याच्यांनी काडला. थोड्याची बांदकामां पयलीं डेमोलिश केल्ली. पूण मोठ्या बांदकामाक ते आश्रय दिवपा खातीर CR जडाचे हे वावरतात अशें म्हणपाक म्हाका मात्तूय हें दिसना, भंय दिसना. आतां सादारण आतां टायमाची वाट पळयतात आनी एक 5 मिनटां गेली नंतर 5 जाले नंतर हो कार्यक्रम बंद जातलो. आज ह्या हेचे खातीर डेमोलिश कारवाई खातीर पोलीस फोर्स आनी सगळे पोलीस फोर्स, वीज खातें आनीक कामगार वर्ग हो कामगार वर्ग हांगा राबयला. 150 जवळ जवळ म्हज्या अंदाज प्रमाण कुडचडें आमगेलो काणकोणचो PI तेणें सांगिल्ले प्रमाणे कोलवा, कुडचडें, केपें आनी काणकोणचे पुलीस फोर्स हांगा हाडला. आनी भरपूर हें आज कारवाई जातली अशें ना. आमी फक्त लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाचें काम अशें म्हण सांगलां. आनी कशें शेड्यूल आमी मामलेदाराक विचारलें जाल्यार ते म्हणलें आमी लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाचें हें काम आमचें. पूण सादारण आज आतां हें पळयलें जाल्यार दिसभर ही कारवाई एक दोळ्याक उदक लावपाचें हें केलां. आनी नागरीक आज प्रत्येक नागरीक म्हणटात हें फक्त प्रत्येक वर्साचें अशेंच जाता म्हणून कोर्टाचो अवमान अशें हांव म्हणटा.